पवित्र आमचे देवोनी. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning. Good Good morning. morning, brother. कसे आहात? ऐका तुम्ही कशी आहात पुरा? आम्ही बरी आसा, brother. आम्ही तुम्ही बरी कसे आहात? आसा, brother. Praise the Lord. हांव बँगलोर पावला माझ्या दुवेगर सदान पळय बँगलोर आयतारा आयलो माझ्या दुवेगर आयला. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise जोरान the पाऊस Lord. आसा. बरो पाऊस जाल्लो आतां 2-3 दिवसांत ना बँगलोरांत. आमी Praise the आजच्या कडेन ना. Lord. दुसऱ्या कुशीन जाताच आसा पूण कारवारान बरो जाताच आसा खंय अशें म्हणून आमकां सांगलें बरो पावस जाताच आसा कारवार उडपी बँगलोर पुरा बरो पावस जाताच आसा मागया अनाहुतांनी जायना जावच्याक तशें जीवन शिवमोगा चिकमंगळूर पुरा बरो पावस जाताच आसा बुडवणी चान्स आसात म्हणटात देखून कांयच अनाहुतांनी जायना जावन मागया आमी. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Praise the Lord. Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise मोगाच्या the भाव Lord. बहिणीनो तुमचे खातीर हांवें मागलां तुमी म्हाजे खातीर सदांच मागताच आसात. देव बरें करूं. म्हाका बरी खोंकली आसली गेल्या हप्त्यांत हांव पिलार रेतीर दिता आसतना शुक्रारा एक दीस सगळ्यांच्या मागण्यावर खोंकली नासली शेनवारा म्हाका टॉक दिता आसतना 2 टॉक दिवंक आसले बरी खोंकली आशिल्ली जाल्यार देवान म्हाका चलोवन व्हेलें. आयतारांक हांव येता आसतना सगळी वाट कारवारतून बँगलोर म्हणसरी खोंकून सायिल्लो. Praise the Lord. आतां Praise तितकें the बरो Lord. आसा आतां हांव उलोवंक शकता खोंकली आडकल जायना हे मागणें आमी चलोवन व्हरया. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the मोगाच्यानो Lord. आमी कितें जाणा जाता आमी पवित्रपणा विशयान जाणा जाता शिकल्यावर. पवित्रपण कितलें गरजेचें आमकां आनी पवित्रपण कित्याक गरजेचें म्हणलें आमी आतां जाणा जाताच आसा. हांवें 6 संगत्यो गरजेच्यो म्हणून तुमकां सांगला तातूंत 4 संगत्यो आमी जाणा जाल्या. आज आमी 5वी संगत जाणा जावया. 4 संगत देवानच आमकां तें आपोवणें दिलां पळय की न्हय. वय. देवान तें आपोवणें आमकां दिलां. दुसरें जावन नितीवंतपणा बगार आमी पवित्रपण जोडून घेवंक शकना. तिसरें कितें तिसरें पवित्रपणा शिवाय आमी न वात्सल्याची भागीदारां जावंक शकना. व्हेरी गुड. चवथें पवित्रपणा शिवाय सर्गींची जागरी घेवंक शकचिना या देवाक पळोवंकय आमी शकचिना. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the मोगाच्यानो Lord. बरें जिखून धरून आसात तुमी. आतां आज आमी 5वें मोगाच्यानो हर एक 6 संगत्यो भारी इम्पॉर्टंट आनी आज आयचें 5वें संगत जावन आसा जर तर हांव पवित्र ना ते जाल्यार हांवें करची सर भक्ती करण्यो. आतां आमी मागणें केलें हें पुरा कितें आसा तें मेळ्ळें जाता. Defiled. Without holiness, all my holy things will be polluted, defiled. हांव कितें चिंता हांव मागणें करता आसा हांव मिसाक वेता मिसान सदां न्हिदवान टोकांनी घेतली मस्त जाण आसा. आतां आमी विशेश जावन कोडयार आमच्या कॉस्टेलांत आमकां मस्त जाणांक सदां न्हीद मिसाक वेची संवय आसा न्हय. आमी मिसाक वेता तेर्स करता सांजेच्या कुटुंबाच्या मागण्यांनी करता आमी चिंता तें पुरा बऱ्याक उपकारता म्हण चिंता. पूण मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता तिताक बरयल्लें पत्र टायटस चॅप्टर 1 वर्स 15 तिके वाचा. टायटस चॅप्टर 1 वर्स 15.
नितळ असलेल्यांक नितळ सकड वस्तूय नितळ, पूण भ्रश्ट जाल्ल्यांक आनी हेर जातीच्यांक खंयचेय नितळ न्हय, कित्याक तांची मनां आनी अंतस्करणां मेळ्ळी जाल्यांत. पण मग न्हू कितें म्हणटा, कोण भ्रश्ट जाल्यांत, कोण मेळ्ळी आसात, कोण पातकान घेवन मेळ्ळी म्हणटाना आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी मेळ्ळी म्हणटा आसतना पाताक आमकां मेळयता, पळय की न्हय. हय कितें आमकां मेळयता? पातळ पाताक पाताक आमकां मेळयता. पाताक आमकां मेळयता, म्हजो आत्मो मेळयता. पाताक आमकां मेळयता म्हळ्यार आमी आयकलां भोवशा गेले ते पर्यानी पुरा आमची कूड सयत मेळटा. पातका वरवीं आमची कूड सयत मेळटा. प्रतभार करतना म्हजी कूड मेळटा. ही जे देवाचे पवित्र आत्म्याचें मंदिर, क्रिस्ता सोबत एकवटलेली ही कूड हांव वेश्या सोबत कशें एकवटूंक शकता म्हणटा जावं भाव, की न्हय. तशी ही कूड मेळटा. तशें जावन चिंती आमाल पियेवण्याचें बेबदेपण कठीण तरान हांव पियेता आनी रस्तो मेजता, रस्त्याचेर उंदाय आनी मेजता आनी हांव गटारांत पडतां. ही कूड मेळटा की ना? ही मेळटा कूड मेळटा. मेळटा. आमची कूड मेळटा. आमी बुरशें उलयतना म्हजी जीब मेळटा. सो मेळे आशिल्ल्याक, भ्रश्ट जाल्ल्याक सकट संगत्यो मेळ्यो जातात. आतां पळया, पोरन्यासोल्ल्यांत हागाय प्रवादी 2 अध्यायांत 12, 13, 14 हागाय प्रवादीचो पुस्तक 2 अध्याय 12, 13, 14 वचनां तिके वाचा. कोण एकलो समर्पित मांस आपल्या वस्त्राच्या पदरांत बांदून व्हरतना तो पदर उंड्याक, कडयेक, दाकासोऱ्याक, तेलाक वा खंयच्याय जिन्साच्या कणाक लागत जाल्यार तें पवित्र जाता. याजकांनी जाप दिली. हागाय प्रवादी याजकांकडे विचारता आसा. याजकांकडे कितें विचारता हागाय प्रवादी? चिंत्या, एक मनीस आपल्या पदरांत, आपल्या वस्त्रांत जावं या कपड्यांत खंयच्यान म्हणी कॉन्सक्रार केल्लें, पवित्र केल्लें, म्हळ्यार याजकांनी बली भेटयतना कितें पवित्र करतात तें मांस काडून तो वेता. वेत आसतना तें मांस चिंत्या एका उंड्याक लागता, या पिठाक लागता, तेलाक लागता, वायनाक लागता, तें सगळें पवित्र जाता की म्हणून हागाय प्रवादी याजकांकडे विचारता. तांचे ते समजणेन भरले, तांकां नियमशास्त्र पुरा खबर आसा, गोत आसा, त्या देखून तांचे कडेन विचारता हागाय प्रवादी. आनी हागाय प्रवादीन विचारतना याजक कितें म्हणटात? ना, एक पवित्र केल्लो, कॉन्सक्रार केल्लो उंडो, या कॉन्सक्रार केल्लें मांस, कितेंय कॉन्सक्रार केल्लें, पवित्र केल्लें, समर्पण केल्लें, बली जावन भेटयल्लें, तें कोणी व्हरून येतना तें दुसऱ्या वस्तूक, एका मनशाक लागता या आनी कित्याक लागता, तें सगळें पवित्र जाता की ना? ना बाप कितें? ना. ना आनी तेका हागाय प्रवादी परत्यान विचारता. आतां पळया 13वें वचन वाचा. तेन्ना हागायन म्हळें, मोडे आपणून अशुद्ध जाल्लो कोण एक मनीस ह्यो वस्तू आपटीत जाल्यार त्यो अशुद्ध जातात. याजकांनी जाप दिली, वय, त्यो अशुद्ध जातात. प्रेज द तेन्ना लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. पळया, प्रेज द लॉर्ड. जर Praise the Lord. तर पवित्र केल्ले वस्तू अनेका वस्तूक मनशांक आनी कित्याक लागल्यार पवित्र जायनात, जाल्यार अशुद्ध जाल्लो मनीस एका मोड्याक पवित्र परमेश्वरांत मोड्याक पडल्यार तो मनीस अशुद्ध, भ्रश्ट जाला म्हणटाले. आनी ताका 7 दीस की कितले दीस दिसताले तंबातावन भायर आसूंक आसतलें. ताणें देवाच्या कार्यक्रमांनी वांटेले जावंक नातिल्लें. ताणें खंयच्याच वांटेले जावंक ना. 7 दीस ताणें भायर रावंक जाय, उपरांत न्हावंक जाय, शुद्ध जावंक जाय, आनी उपरांत ताणें येवं हे पुरा नियम आसले. तुमी लेवी शास्त्रांनी वाचलां जाल्यार तुमकां वय मत आसा, पळय की न्हय. वय आतां
हाकाय प्राधीन जाल्यार कितें म्हणटात ना ना कितें म्हण सारे पवित्र वस्तू तुका पवित्र करूंक शकना पूण अशुद्ध जाल्लो मनीस दुसरें कितेंय आपणीत जाल्यार तें सगळें अशुद्ध जाता. अशुद्ध जाता. 14वें वचन वाचा. तेन्ना हागायन म्हळें, म्हज्या दोळ्या मुखार हेस्त परी ही परजा, हेस्त परी हें राष्ट्र उलयता तो सरस्पर, आनी पळया ती मोगाचो हाती न्हू. घेतात आनी ती हाती वाच वाच. घेतात ते हरेक काम अशेंच ती भेटयतात तें सगळें अशुद्ध. पळया मोगाचो न्हू. देव कितें म्हणटा, ही परजा म्हज्या नदरेंत ही अशुद्ध जावन आसा. ही कितेंय भेटयता, ते कितें हाताक घेता, कितें काम करता, चिंत्या हें देवाचें उतर आमी मस्त केअरफुल जावन समजून काडूंक आसा. देव कितें म्हणटा सुद्दां, जें कितें ती भेटयतात तें सगळें अशुद्ध. 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 होय की न्हय? वय. म्हळ्यार अर्थ वय. कितें? अर्थ कितें? हे नव्या सोल्ल्याक कशें लागू जाता? आमी म्हणूंक पुरो, विचारूंक पुरो, ब्रदर हें पोरन्या सोल्ल्याक न्हय हें. आतां आमी पोरन्या सोल्ल्यान नांव न्हय हें. आमी नव्या सोल्ल्यांत आसा न्हय हें. हो कुरपेचो सोल्लो न्हय हें. हांवें सांगलां तुमकां न्हय गे. वय. हो कुरपेचो सोल्लो. आमी कुरपेच्या सोल्ल्यांत आसा. आमी तिसरें आमी कितें नियाळलेलें, जर तर आमी पवित्र जाय न्हू, आमी नव्या सोल्ल्याची भागीदारां जावंक भागीदार शकना. जावंक शकना. होय की न्हय? तशें आसतना आतां हो नव्या सोल्ल्याक कशें अप्लाय जाता चिंतून पळया. हांगा देव म्हणटा सुद्दां, तुमी भेटोवचें कितेंय तें जावं दी. भेटोवचें म्हणटाना चड तो आमी बलिदानाक लागू करता. होय की न्हय? पोरन्या सोल्ल्यांत कितें हें करताले, बलिदानांनी भेटयतले, तें सर्व मेळ्ळें जाता, बस्ट जाता. तशें आसतना आतां आमी नव्या सोल्ल्याक अप्लाय केल्यार कितें पळयात कशें. तुमी सद्या ती कशें म्हणयो. बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 8 वाचा. 8 आणि 9 दोन्ही वाचा. चॅप्टर 15 नसत्या 1 मनशाचें बलिदान सर्वेस्पर कंटाळटा, पूण परत्यान प्रामाणीक वाच बया, मनशाचें परत्यान मागणें वाच, ताका मानवता. परत्यान वाच बया, निदान वाच. नसत्या मनशाचें बलिदान सर्वेस्पर कंटाळटा. नसत्या मनशाचें बलिदान म्हळ्यार पातकांत आसल्याचें बलिदान. आमी ल्हान ल्हान पातकां सोडया, म्हापातकांत आसून आमी कितलीं जाणां, मोगाचो न्हू, म्हापातकांत आसून आमी भेटोवचीं बलिदानां. चिंत्या हांव गर्व करता. गर्वाचें पताक कोणाकच कळना, दिसून येना. पूण म्हापाताक सर्गार जाल्लें सैतानाचें पताक तें गर्व मारेकार पताक. चिंत्या हांव गर्वांत आसा. हांव रागिश्ट, राग जिद्द हागेतना नाबोगसाणें म्हजें तें आसा. हांव मोसोर करता दुसऱ्यांचो. अनिश्कळपणाचीं पतकां, मोसराचें हाचें कितें दुडवासाचीं पतकां. आमी चिंतो आमी बोंब्या पुजा करनो म्हूण, न्हय? कोलेसेगरांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 5व्या वचनाचें लास्ट पार्ट वाच पळय तिके. कोलेसेगरांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 5व्या अध्यायाचे 5व्या वचनाचे लास्ट पार्ट. Colossians chapter 3 verse 5. सी पार्ट. उतराण जावं करण्यान जावं 5व्या वाच वचनाचो वाच लास्ट पार्ट गे. वाच बाय वाच. तेंच गे उतराण जावं करण्यान जावं की न्ही 5 ओळ. वाच. उतराण जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवीं करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. तिसऱ्या अध्यायाचे बहुशा 15वें वचन वाचतेचो सैतो, 5वें न्हय. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारीक कुशालयो ओडण्यो उमटून काडा. व्याभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो आनी आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या आपस्वार्थ पुजा. म्हळ्यार कितें बाय? आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें? एक तराची बोंब्या पुजा. ग्रीड. आपस्वार्थ म्हळ्यार कितें? ग्रीडिनेस. इंग्लिशांत कितें म्हणटात आपस्वार्थाक? 7 महापातकांत आपस्वार्थ एक महापातक. आपस्वार्थ म्हळ्यार खंयचें पताक तें? लेखावरती आशा. इंग्लिशांत ग्रीड म्हणटात. ग्रीड. इंग्लिशांत
ग्रीड Greed. म्हणटात. आजकाल आमकां मस्त ग्रीड वय की न्हय, आमी मस्त वयरेजे म्हाका तितले आस्त आसुचे, इतले बंगले आसुचे, इतले कारां आसुचे, म्हजे बँक बॅलन्स इतले आसुचे, भांगार इतले आसुचे, आमी हें पुंजोवन शांत जनरल सांगतात हांव तुमकां सांगतात ना, जनरली सांगतात बेजार करनाकात. मस्त जाणां आजकाल अशीं आसात न्हय गे. वय. हॅलो, वय वय. वय आसात न्हय गे. वय आमकां वडवी काय जाय न्हय गे. आमी ग्रेस्ता वयर ग्रेस्त जाल्ले जाय न्हय गे आमकां. वय. जाप दिया तिके वय वय वय. न्हय. वय वय वय. जाल्यार ग्रीड इज अ फॉर्म ऑफ आयडलेट्री. आप स्वार्थ एक तराचे बोंब्या पूजा. तुझं आमी बोंब्या पूजा करता गी. ग्रीडीनेस केल्ले बरी ते बोंब्या पुजा केल्ल्या करता. बरी. जर तर आमी ग्रीडान जियेतेचो सो आमी बोंब्या पूजा करतेचो सो देवाची आनी दुडव्याची दोनांयची तुमी सेवा करूंक साध्य ना. वय तशें म्हणून ग्रेस्त काय आनी चूक न्हय. अब्राहम बाप ग्रेस्त आहलो, इजाक ग्रेस्त आहलो, दावीद राय ग्रेस्त आहलो, सालोमन राय ग्रेस्त आहलो. पूण देवाक प्रथम स्थान, बाकी सगळ्याकी नेक्स्ट. हे आमकां गत आसुचें. देवाक आमच्या काळजान फूल जागो दिला. इम्पॉर्टंट. आता हांव कितें सांगतालो, आमी जर तर ह्या महापथकांत असो न्हू, जर तर आमी आतां परत्यान फाटीं वचपा म्हणण्यो 15वे अध्याय 8वें वचन आनी 9वें वचन तूं वाचताली ताका फाटीं वच. पण थंय कितें जाता, देव म्हणटा नसत्या तुसा मनशाचें बलिदान. नसत्या मनशाचें बलिदान सर्वेस्पर कंटाळटा. कंटाळटा. पथकांत वचून आमी बेटोवचे मिसाचें बलिदान जावं, आमी करची मागणी जावं, आमी करचे उपास त्याग दान धर्म जावं, हर एक मेळटा, बश्ट जाता. मुखार वाच बाये. पूण प्रामाणीक मनशाचें मागणें ताका मानवता. 9th verse. नसत्या मनशाची साल सर्वेस्पर कंटाळटा, पूण प्रामाणिकपण सोदतल्याचो तो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. आता Praise the पळया Lord. मोगाचो न्हू, हे पोरण्या सोल्ल्याचे देवाचे उतार म्हळ्यार आमी पवित्र ना जाल्यार, आमी पवित्रपणा बगार कितेंय आमी बलिदान भेटयता, मागणें करता, मीस करता, या दान धर्म करता, मागणी करता, सभार मागणी आमी करता मोगाच्यो न्हू. 3 वरां आमी प्रामाणिकपणान दैवीक काकुळतीचो तेर्स भेटयता, काकुळत मागता, पूण त्या काकुळतींत आमी जियेतेचो मागीर तितकें चिंतून पळया. सदांनी दैवीक काकुळतीचो तेर्स म्हणटेली आमी, त्या काकुळतीन देवाची आमी देवाची काकूळ, त्या काकुळतींत आमी जिवन वचोंक देव काकूळ दिना गे आमकां. दिता त्या काकुळतीन जिवन वचोंक ना. ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया Praise the मग Lord. आमची मागणी, आमचे मीस बलिदाना एक तर रिच्युअल जाला न्हय गे. इज इट नॉट जस्ट मोनोटनस जाला न्हय गे. म्हणा मंत्र करतात आमचे दुसऱ्या क्रिस्ती भाऊ, तशें आमचें तेंच जाला न्हय गे. आतां पळया, हांव कितें बलिदान भेटयता, हांव कितें मागणें करता, हांव कितें उपास त्याग करता, दान धर्म करता, तें पुरा मेळटा जर तर हांव खोट्यापणान जिवन वचा, पातकान जिवन वचा, महापातकान जिवन वचा. देवा मुखार ल्हानांतल्यान ल्हान पातक व्हड पातक, कित्याक तो व्हरतो देव आमच्या वाटापूंक साध्य ना. तेजो व्हरतो देव ही सगळी सृश्टी तो रचलेलो, ती सगळी सृश्टी आवृत करता, एनवलप करता, ताच्या अंतू आसा ती गोपांत आसा. अशें आसतना मोगाचें ह्या व्हरत्या देवा विरुद्ध करचें ल्हानांतल्यान ल्हान पातक सयत व्हड पातक. तशें आसतना आमी कितलीं जाणां महापथकांत आनी जिवन वचोंक आमकां समजना. पळया ग्रीड आतां पळयलें आमी मस्त जाणां न्हय गे दुडवा फाटल्यान धांवतात, ग्रेस्तकाय फाटल्यान धांवतात. हांव तुमकां पयलें हांव सांगता सुद्दां हांव कोणाचें सुदरती करना, हांव कोणाचें शिकवण दिवच्या खातीर थोड्यो सांगच्यो गरजेचो
त्या देखून हांवें सांगिचें पडटा. एजेकियल प्रवादीक जेजू देव कितें म्हणटा, जर तर तूं सांगिनाय तांच्या मरणाक तूं जबाबदार. तुका हांवें एक पारोगार जावन नेमला, त्या देखून तुवें भोवमान सांगिचेच. एकलो मरता म्हण जाल्यार तो मरता म्हण तुवें सांगिना जाल्यार ताच्या मरणाक तूं जबाबदार जातय म्हणटा देव. तूं सांगतय आनी तो जिणे बदलना जाल्यार तें ताचें. तो मरता, ताच्या मरणाक तोच जबाबदार, तूं न्हय. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, देखून म्हाका चूक समजोन घेनाकात. हांव सांगतना हांवें देवाचे उतर कशें आसा तें सांगिचेच पडटा. तांच्या आत्म्याच्या बऱ्या खातीर हांव सांगता. त्या देखून मोगाच्या न्हय खंयच्याय तरेच्या पातकांनी आमी जिवन आमी मिसाक वेतो. कुंगार सुद्दां आतां हे नव्या सोदल्याक हांव अप्लाय करूंक आशेता. आतां नव्या सोदल्यांत मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुमी जावं पुरो हप्त्याक एक पटींच मिसाक वेतात, या थोडी सदां मिसाक वेतात. मिसाक वेतना मोगाच्या भावा आनी भयणी, तूं कितें सेवतय थंय, क्रिस्ताची तूं कूड, कितें पियेतय, तूं क्रिस्ताचे कितें रगत, सेवतय, कितें पियेतय, तें क्रिस्ताची तूं कूड. योग्य नासतना पळय. आतां जर तर योग्य नासतना हांव तें खाता आनी पियेता जाल्यार, आतां पयलो कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 11 अध्याय 27 वचन वाचा. 27 वचन. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कालसींतले पियेता, तो सोम्याचे कुडी आणि रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. या पासून कितें म्हणटा खरी भयणी, एकलो बाये कितें म्हणटा तें मागीर मागीर वचया. पयलें आमी 27 कंप्लीट करया. आतां पळया 27 वचन कितें म्हणटा, जर तर हांव मिसाक येता, हांव योग्य ना, हांव पातकांत आसां, आनी हांव येवन तें उंडो खाता आनी वायन पियेता. आमकां कातोलिकांत आमकां वायन दितात ना, ते दुसरे आसूं दी. आमी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवतो. जर तर हांव योग्य नासतना तें मांस हांव खाता, तो उंडो हांव खाता आनी त्या कालसींतलें पियेता, तें रगत हांव पियेता, हांव जेजूच्या रक्ता विरुद्ध पाताक आदारता. गुन्यांवकार जाता म्हळ्यार अर्थ कितें? कोणी म्हणे इंग्लीश NIV बायबल ते वाचा पळया. इज गिल्टी ऑफ, कितें म्हणटा गोत्ता गे NIV? इज गिल्टी ऑफ sin against the body and blood of Christ. Whoever therefore NIV eats the वर्षनांत bread or drinks, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be answerable for the body and blood of the Lord. ना, हे ट्रान्सलेशन तितले आमकां कळना. हांगा NIV ट्रान्सलेशनांत अशें आसा, whoever eats the body and drinks the blood in an unworthy manner, he is guilty of sin against the body and blood of Christ. This is the translation, NIV translation. एक ट्रान्सलेशन वाचलें चूक म्हण सांगिना, ते तुज्या ट्रान्सलेशनांत आन्सरेबल म्हणटा. हांगा आमकां बारी सिंपल जावन अर्थ जायचे जाल्यार कोंगणीन जाल्यार बरें आसा पळय बाये. कोंगणीन कितें म्हणटा, तो क्रिस्ताच्या कोंगण्यात परत्यान वाच. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कालसींतले पियेता, तो सोम्याच्या कुडी आणि रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. गुन्यांवकार जाता, पाताळाक जाता. आमकां समजूच्या भाशेंत हांवें सांगितलें जाल्यार, हांव जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध पाताक आदारता. बट तसा गे आमकां हें कितलीं जाणां आमी योग्य आसून योग्य नासतना, योग्य नासतना येतो कशें जाय तशें जीब आनी आजकाल आमकां हातांत अशें काण घेता, कितलीं जाणां अशें काण उडयतात. तुमी बरेंकान सेवूंक पुरो
हांव जनरल सांगता तुसा, कितलीं जाणां मिसाच्या बलिदानांत आमी कशें जाय तशें त्या जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरुद्ध गुन्यांवकार जातवनंगे, पाताका जातवनंगे. आमकां गोत्त आसा गे, हांवें बेटोवचें बलिदान देवाक कांटाळेचें जातवनंगे. आमी करची मागणी रोजार आरे मेळटा नंगे, बस्ट जाता नंगे. त्या हागायच्या 2 अध्यायाचे 12, 13, 14वें वचन आमी उडास दवरया. होलीनेस, विदाउट होलीनेस all my holy things are defiled. Titus 1:15 कितें म्हणटा? The one who is defiled, for him everything is defiled. नव्या सोल्ल्यांत हें उतार आसा. आमकां गोत्तू ना पवित्रपण कितलें गरजेचें तर. जर तर हांवें बेटोवचें मिसाचें बलिदान, हांवें करचें काकुळतीचें तेर्स, हांवें करचें मोरये मायेचें तेर्स, हांवें करचें उपास जावंक पुरो. तुमी साबार जाणां तरणाटीं जीं कोणाक साध्य आसा तीं हप्त्याक एक पटींगी उपास करतच आसूं की पुरो. तुमी थोडें दांतलो एक वांटो दान दितच आसूं पुरो. पूण हर एक बस्ट जाता नंगे. आमकां इल्लय देवाच्या उतराची समजण ना नंगे. कसलें क्रिस्तांवपण आमचें. मोगाच्या न्हू पळया, आमी मिसाक वेचोंक जाल्यार कितें म्हणटा आतां 28 वचन वाच बये. आतां 28 वचन वाचच्या की पयलें 29 वाच. 29 वाचल्या मागीर 28 वाच. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 वाचलें, 29 वाच, उपरांत 28 वाच. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. सगळी रिपीट करा तें. कित्याक कित्याक जो कोण ही कूड कितें खाता म्हूण आनी समजनासतना खाता आनी आनी पियेता, पियेता, तो तो आपलीच आपलीच ख्यास्त ख्यास्त खाता खाता आनी आनी पियेता. पियेता. पण आमी हर एक फावटी चिंतू हांव मिसाक वचून भारी बरें जाताच आसा म्हूण म्हाका ना. कितें जाता, जितले फावटी हांव जेजूची कूड योग्य नासतना खाता आनी सेवता, म्हजीच झडती आनी ख्यास्त ईट माय ओन कॉन्डेमनेशन. इंग्लिशांत कॉन्डेमनेशन. म्हजीच झडती आनी ख्यास्त खाता. त्या देखून जाता 28 वचन वाच पळय. ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे कलसींतलें पियेवं. त्या देखून आमी कितें करीचें? आमचीच जडती करूंक जाय. आमची जडती देखून करीचे. हर एक निदान हे उतराचेर आमचो नियाळ जाता. ह्या एका उतराचेर आयचो नियाळ. 1 Corinthians chapter 11 verse 28 सगळी म्हणया आतां रिपीट करया तें वर्स. ह्या पासत या हर पासत हर एकलो पयलें आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे हे कलसींतलें कलसींतलें पियेवं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द प्रेज द लॉर्ड. लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द देखून आमी लॉर्ड. मिसाक वेताना कितें करूंक आसा? पयलें आमच्या अंतस्करणाची जडती करीचे. मिसाक वेच्या पयलें हांवें म्हज्या अंतस्करणाची जडती जडती करूंक जाय. करीचे. जडती करीचे. हर एकलो कितें म्हणा वर्ड कितें यूज केला पळय. आमी देवाच्या उतार नियाळटना एक एकच वर्ड काडून नियाळेचे. हर एकलो कितें म्हणटा? हर एकलो म्हणलो वर्ड आसा कितें? वय. हर एकलो म्हळ्यार कितें अर्थ? कोणाकच सोडिनासतना एव्हरीवन. ल्हान आसूं एक भुरगो 12-13 वर्सांचो भुरगो कुंभार एकारिस्तान वांटेलो जावंक येता. ल्हान आसूं या जाणटो आसूं 70-80 वर्सांची आमी 85 इयर्सांची सदां मिसा पासून संवय जाल्या आमकां. पूण जिवीत कशें गे आसा?
आम्ही हरी एकलो, जाणतो तसोच नेणतो, शिकपी तसोच अशिकपी, हे ना, डिस्क्रिमिनेशन ना, भेदभाव ना, शिकपी तसोच अशिकपी, दादलो तसो स्त्री, अधिकारांत असतो अधिकारांत ना असतो. चिंत्या हांव एक बिशप, हांव बिशप म्हणून मीस पेटयल्यार जावना. हांव एक याजक, हांव एक रिलिजियस प्रोविन्शियल सुपिरियर हांव. हांव जायत ती अधिकारांत असतो मनीस. हांव एक जड्ज, हांव एक एडवोकेट, हांव CEO. तूं कोणी आसूं, नो एक्सेप्शन. तूं देवाची कूड सेवंक येता. आमकां गोत्तू ना मोगाच्या न्हू भगवान क्रिजोस्तमाच्या काळार भगवान क्रिजोस्तम कुंभार वांट आसतना ताच्या बदलेक एकलो रावतालो खंय, ताच्या उजव्याक दाक एकलो रावतालो खंय. कुंभार सेवंक येतालो, कुंभार दिवचे पयलें ते बोब मारताले खंय. होली थिंग्स आर फॉर ओनली होली पीपल. होली थिंग्स आर फॉर ओनली होली पीपल. भगवान क्रिजोस्तम आनी कोणगी भगवंत सांगता तो एम्परर किंग प्रद्वारपणान येतलो. तो कुंभार सेवंक येताना कुंभार दिना म्हणटा म्हजी तकली कातरून उडयल्यार वडना, कुंभार दिना. आज आमी कितली जाणां कशें जाय तशें कुंभार सेवतो. आमची जडती करतोंगी, अंतस्करणाची जडती करतोंगी. अंतस्करणाची जडती करचे म्हळ्यार कितें, पयल्या सुवातेर हांगा फस्ट कितें, एव्हरीवन, नो एक्सेप्शन, ईच अँड एव्हरी कम्युनिकेंट. हर एकलो जो कोण कुंभार सेवंक येता ताणें हर एकल्यान आपल्या अंतस्करणाची जडती करचे. आतां हांवें सांगलें तुमकां, नेणटो जाणटो हर एक सांगलें. हर एकल्यान जो कोण कुंभार सेवंक येता ताणें अंतस्करणाची जडती करचे. दुसरें एव्हरी टाइम काल हांवें कुंभार सेवलो, जडती केली, आज हांव कशें जाय तशें सेवंक ना. काल तावन आज गेल त्या आयतार हांवें कुंभार सेवल्लो, जडती केल्लें आसूंक पुरो. आज ह्या आयतार हांव मिसाक वेता, फाल्यां मिसाक वेतना हांव गेल तसो ह्या एका हप्त्यांत हांव कसो जाय तसो जिवन आसूंक पुरो न्हय गे. एका हप्त्या भितर आमी कितल्या पातकान पोण आसूंक पुरो. हांवें जडती करूंक कसो, हर एक पटी हांव कुंभार सेवंक वेता आसतना जावं सदांच जाल्यार काल सकाळीं हांवें मिसांत वांटेली जावन कुंभार सेवला जाल्यार आज सकाळीं वता आसतना, आज सांजेर हांव वेता मिसाक, आज सांजेर वेता आसतना ह्या 24 तास प्लस 12 तास 30 आनी 8 तासांत 4 तासांत हांवें कितलें चुकून आसूंक पुरो. चिंतनांनी, उतरांनी, करण्यांनी हांव कसो चुकला म्हाका गोत्तू ना. हांवें जडती करूंक आसा. जडती करचे म्हळ्यार कितें, म्हज्या अंतस्करणा भितर हांवें रिगूंक आसा, म्हज्या काळजा भितर हांवें रिगूंक आसा. हे काळजाच्या कोनशांनी हांवें सोदना करूंक आसा. हे काळजांत चिंत्या तुजें हें रावल्यार, तुजें एक सोबीत सुंदर घर तुज्या देवाक, आनी तूं सभार कुडां आसात. हर एक कूड तुवें चावी उक्ती करूंक आसा तुज्या देवाक. बहुशा भीक घालून दवरना, 1 की 2 रुमां तुवें सोडूंकच ना जेजूक. ते उक्तें केल्यार बहुशा मस्त स्पायडर, कॉबवेब्स, साळयो, पाली, बुरशें जालां आसूंक पुरो. हर एक कोनशा पोरण्या सोल्ल्यांत मोगाच्या न्हू अनलिवन्ड ब्रेड म्हणटात, फीस्ट ऑफ द अनलिवन्ड ब्रेड म्हळ्यार बेखमीर परब. बेखमीर परब आमी ताणें कितें करूंक घाललें, घरांत इल्लें खमीर आसचें बरी ना. उंड्याक खमीर घालचें सोडा, घरांतच खमीर आसना लोकांक. त्या देखून बेखमीर उंडो फाल्यां 7 दीस आसात म्हणटाना घरचो मालगडो कोनशांनी नितळ करतालो खंय. हर एक कबड, हर एक कुशीन खंय म्हण इल्लें खमीर पडलां काय चुकून
तितले नितळ करताले खंय. तशें आमी बेखमीर उंडे जावंक आसा, आमी बेखमीर उंडो सेवूंक आसा. खमीर नासतना, खमीर म्हळ्यार कितें सांगता जावं पावलो. तिके पयलो कोरिंथकार 5वो अध्याय 7वें वचन वाचपता. कोण वाचता तुझा? First Corinthians chapter 5 verse 7. नवेंच कलसिल्लें पीठ तुमी कलसिल्लें जावचे पीठ. खातीर पोरने हा. खमीर काडनुडेया. वर्णे खमीर काडनुडेया. मागीर निजाकी तुमी बेखमीर उंडे. तुमी क्रिस्त बेखमीर उंडे. म्हळ्यार अर्थ कितें? खमीर म्हळ्यार कितें? खमीर आमी कित्याक उपयोगसितो? इश्ट आमी कित्याक उपयोगसितो? पीठ फुगोवंक. तुम्ही सान्नां करचें जाल्यार सान्नां करतात, या पोळे करतात, पोळ्यांक फुगे जे म्हणून तुम्ही उपयोग जातात न्ही. तशेंच खमीर म्हळ्यार आमच्या जिवितांत गर्व आमकां फुगयता. म्हाका नॉलेज आसा, हांव बायबल बरो शिकलां, हांव बायबल बरो कोट करता, हें पुरा म्हाका फुगयता. गर्वावरी म्हाका राग येता. गर्वावरील म्हाका एकलोसो मोसोर जाता. हे सर खमीर काडनुडे आमच्या जिवितांत. काळीज मस्त कपटी म्हणटा जेरेमिया प्रवादी. आमी कितले सोदना केल्यार पावना. वाचून पळया जेरेमिया 17 verse 9. जेरेमिया 17 verse 9. Jeremiah 17 chapter verse 9. दुसऱ्या सर वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपटी. तें बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? पळया देवाचे उतार म्हणटा सर वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपटी. तें बरें करूंक साध्य ना. बरें देवान मात्र करवेत. एका खंयच्याय मनशाचें काळीज बरें जायचें जाल्यार देवान मात्र करवेत. पवित्र आत्म्यान मात्र तुझ्या काळजाचें रूपांतर करवेत. पवित्र आत्म्याकडे मागूंक आसा, म्हज्या काळजांतले सर तरांचें खमीर तूं नितळ कर. म्हाका दाखोवन दी म्हजें सर पातकां. ल्हानांतले ल्हान तण, व्हडांतले व्हड मध्ये तें कितें मेळ्ळें आसा तें तूं नितळ कर. म्हाका पवित्र आत्म्या तुमी आत्तां गीत गायलें म्हजे खातीर. देवाच्या पवित्र आत्म्या देव नेताचेर म्हाका नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. हय मागिले आमी. म्हाका नितळ कर पवित्र आत्म्या. म्हज्या काळजांत कितें मेळ्ळेपण आसूंक दिनाका पवित्र आत्म्या. मागूंक आसा कृपे खातीर, देण्या खातीर आमी मागूंक आसा. आमचें हें काळीज नितळ निर्मळ निश्कळंक खातावीन आईबावीन भोव सोबीत सुंदर रावळेर जावंक आसा म्हज्या देवाक. त्या देखूनच ह्या काळजाची तपासणी हांवें करूंक आसा. मुल्या मुल्यांत कोणच्यान हांवें सोदना करूंक आसात. कसो एक सोनार, पळया एक सोनार कितें करता. ताजे कडेन तुमचें एक पोरणें भांगार व्हरून गेल्यार तो अशेंच काणये ना. तो उज्यान घालून तपासणी करता. इतलें उज्यान घालून हें करता, तांचो असचें वेस्ट म्हणटा ते न्ही, वेस्ट. ते वेस्ट पुरा वसिजे, ड्रॉस वसिजे आनी खाली नितळ भांगार येजे. तशें हांवें आनी तुवें 7 पटी उजो तापोवन म्हणल्या बरी आमी पळयचें पडटा. आमच्या काळजाची अंतस्करणाची झडती करिचें पडटा. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी करतवंगी अशें आनी हर एक मिसाक अशें करतवंगी. जर तर हांव योग्य नासतना सेवीन जाल्यार जेजूची कूड आनी रगत हांव जेजूच्या कुडी आनी रगता विरुद्ध पाताक जाता न्ही. हांव म्हजीच जडतींनी ख्यास्त हांव खाता न्ही. मोगाच्यानो आमी जाणा जावया. आमची मागणी, आमची मिसां आमी पवित्रपणांत मागली. नाजाल्यार ती मेळ्ळी जातात. उपकार नान म्हाका आनी तुका.
दुसरे जावन मोगाच्या भावांनी भयणी तितकेशे त्या येवकरिस्ताचे साक्रामेंट म्हणटा आमी, जेजून ते निमाणें जेवण आपल्या शिसा सवय सेविल्लें जेवण ते घडतना ते ते स्थापीत करतना जेजून कितें केलें, कितें म्हणटा तें उतार थंय जेजू तुमीच पळया मिसांत वांटेली जातना जेजू सोम्या जेजूक पराधीन करच्या राती आपल्या हातान ताणें उंडो घेतलो आणि तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिलें. आपल्या हातान काळज घेतली आणि ती शिसांक दिली. ती उतरां तुमकां वता नाका आतां कितें हांव सांगू कितें सोदता म्हळ्यार तें इम्पॉर्टंट. पराधीन घातान पराधीन करच्या राती जेजून कितें म्हळें तो उंडो न्ही थंय जेवण जेवता आसतना एक उतर म्हळें, तुमचे पैकी एकलो म्हाका घातान पराधीन करता. तुम्ही सर्व नितळ आसात पण सक्कट न्ही. ते नका जेजून म्हणली उतरां, तुमचे पैकी एकलो म्हाका घातान पराधीन करता. थंय पळया, तुम्ही कोण तुमकां सेवंक करता ते सेवच्या पयलें हर एकलो आपली तपासणी करूं, आपली झडती करूं. हांगा पळया जेजून ती उतार म्हणल्या तक्षण गतान पराधीन करता म्हणटना 12 शीस आसले. 12 जाणांनी कितें केलें, झडती केली, इन्क्वायरी केलें. जेजू कडेच सोम्या कडेच इन्क्वायरी केलें, सोम्या हांव घेतो इज इट आय. मॅथ्यू 26:22 पळोवन तेन्ना मागीर पळोवन काणग्या बरोवन काणग्या जाल्यार मॅथ्यू 26:22 इज इट आय लॉर्ड. हांव गी सोम्या तो हर एकल्यानी झडती केली इन्क्लुडींग जुदास. जुदासांनी म्हळें सोम्या हांव घेतो. तशें ही उतरां येवकरिस्तांत याजक बाप ती उतरां म्हणटा आसतना सोम्या जेजूक घातान पराधीन करच्या राती आपल्या हातांत तो उंडो घेतलो आणि अर्गां दिवन ती म्हणटा आसतना घातान पराधीन करता म्हणटा आसतना आज पळय आमी एका मिसान सदांच्या मिसान जावं पुरो 200, 100, 50, 60 कितले आसूं पुरो. आयताराच्या मिसाक सादारण 500 थोडे कुशीन 1000 जाण एकेका मिसान आयतारचे. व्हडल्या फिरगतींनी व्हडल्या गांवांत कितें जाता हजारांनी लोक असतात. 500 एक मिसाक 1000 भर. 12 शिसां पैकी एकलो जुदास आसलो जाल्यार 500, 300, 50 आसूंक पुरो, 60 आसूंक पुरो, 100 आसूंक पुरो दिसपडट्या मिसाक कितले जुदास आसूंक पुरो, कितले जाण आमी घातान जेजूक पराधीन करूंक पुरो, हांगा येवन कुंगार सेवंक पुरो. भायर आमचें जिवीत जेजूक आत्मानाक घालचें, जेजूक लजेक घालचें, जेजूक एंटी विटनेस जावचें. म्हजेंच एक सांगता तुमकां. साबार वर्सां फाटीं भोवशां 15-20 वर्सां फाटीं वचून पुरो हांव त्या वेळा ऑफिसाक वतालो. म्हज्या ऑफिसांत एक कार्पेंट्री वर्क करूंक आहलें. म्हज्या ज्युनियराक सांगलें ताणें ताच्या भावा मारी फाल्यां कार्पेंटराक हाडलें. पयशे काण घेवन गेल्लो पत्तो ना. 15-20 एक म्हयनो जालो. फाटीक लागून म्हणल्यार बरी आयलो तो येवन फिटींग करतना हांव रागान एकच फावटी ताचेर बोब मारली. जोरान राग केलो हांवें ताका. ऑफकोर्स सोवूं ना, कांय बुरचें कांय उलोवं ना, पूण राग व्यक्त केलो, व्हडल्यान उलयलो. म्हजे ज्युनियर काले म्हणाले वखदा तुमकां सर तूं इतलें पुरा मागणें करता, तुका राग कंट्रोल करूंक जावना. फ्रिजांतलें उदक काडून म्हज्या तोंडार मारिल्लें बरें जालें म्हाका. इतली लज जाली. म्हज्या सोम्याक हांवें अपमान केलो. एंटी विटनेस जालो हांव त्या दिसा. पूण आतां म्हजो राग सामको कंट्रोल करता हांव. राग करना हांव चड. फुडें आमी ल्हान ल्हान संगतींनी आमी आमच्या जिविताचेर घमंड दवरूंक आसा. विचारूंक आसा हांव गी सोम्या तुका पराधीन करतलो.
मोगाच्या भावानी बहिणी पळय आम्ही कुंगार सेवंक येत असतना चोरते सांगितले जाल्यार पळय आम्ही कितें करूंक का हे कितें आम्ही आमच्या अंतस्करणाची व्यक्ती करत असतना आम्ही मोगाच्या न्हू जे कितें हांव सेवंक येता तो उंडो तूं पळयतना याजक बापान तो उंडो वयर असो उबारतना ती काल्स वयर उबारतना तो उंडो तो मोडताना हांवें आनी तुवें नियाळूंक आसा कितें नियाळूंक आसा उंडो हे कूड जेजूची मोडली म्हजे खातीर बेसां जाल्ली माथ्याच्या तळवेतावन तळप्या म्हणचेर गायोन विद्रूप जाल्ली मनीस सयत म्हणूंक साध्य ना त्या मापान गायल्लो म्हजो स्वामी म्हजो विद्रूप जाल्लो उंडो न्हय म्हजो स्वामी म्हजे खातीर त्या प्रकार गायल्लो विद्रूप जाल्लो ही कूड ताची उंडो न्हय ती कूड ताची ते काल सुकलतना त्या स्वाम्यान म्हजे खातीर आपले रगत वारयलें न्ही ते रगत ते म्हाका त्या रगतान धुवन नितळ करून परिशुद्ध करून दोळ्यांतल्या दोळ्या हिमापरात शुभ्र नितळ करून म्हाका त्या सैतानाच्या गुलामपणांतून भायर काडलें न्ही त्या पातकाच्या गुलामपणान भायर काडिल्लें रगत ते म्हज्या सोम्याचें नियाळटोंगे आमी तशें नियाळटोंगे ना मोगाच्या न्हू जे ते ते आमच्या मुखार आसची ती कूड आनी रगत पळयतना हांवें नियाळूंक आसा ओ जेजू ओ देवाचो पूत महिमेवंत राजा महिमेच्या सिंहासनाचेर बसल्लो विराजमान जाल्लो म्हजे खातीर एक गुलामाचें रूप काण घेवन हांव कुवारीच्या मोरयेच्या उदरी मनशा सैम घेवन मनशाची कूड जावन जल्मोन म्हजे खातीर आपलें बलिदान केल्लो नियाळूंक आसा ताचो मोग गलातिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलो अध्याय 4 वचन तिके वाचा तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायाचे 14वें वचन तिके वाचा कोणी म्हणी गलातिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत खंयचे ब्रदर पयलो अध्याय 4 वचन गलातियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 देवा आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमच्या देवा आणि बापाचे कुशे परमाने या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर क्रिस्तान आमच्या पतका पासोत आपणाकच भेटयलो पळयात जी नियाळटोंगे तो उंडो आनी ते वायन रगत पळयतना ही कूड जेजूची आनी म्हजे खातीर भेटयल्ली हांव कुवारमारयेच्या उदरी येवन शब्द मनीस जालो आमचे मदें जिवन आमचे खातीर घायलो विद्रूप जालो हे ताचे रगत म्हाका पातकाच्या खोट्यापणांतून भायर काडिल्लें तिताक बरयल्लें 2 अध्याय 14वें वचन वाच पळय आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवाता आनी बऱ्यो कर्ण आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें एक हें पवित्र पर्ज कितें केलें म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांतलें भायर काडन आयच्याच जुवांवच्या 15व्या अध्यायांतलें वाचप आसलें आज मेसा वेळार तातूंत म्हणटा तुमी संवसारांत आसून संवसाराचे न्हय तुमी वय ताणें म्हाका आनी तुका विंगड केलें विंगड करचे खातीर आपलें रगत वारून तुका त्या सोर तराच्या ह्या संवसारांत असल्या कसल्या अवगुणांनी भरिल्ल्या ह्या संवसारांत
तूं वयर येवन सर्गींच्या नेखेत्रां बरी तुवें परजळच्या खातीर तुका विंगड केलें, आपल्या रक्तान न्हाणयलें, नितळ केलें, पवित्र केलें, तुजी सर पातकां धुवन काडली, बक्षिलें तुका, बक्षिलें मात्र न्ही, परत्यान पातकान पडच्याक तुका विंगड परजा केली, आपणाची रायाळ याजक वर्ग केलें, आपणाची विंचून काडलेली परजा एक पवित्र राष्ट्र तुका केलें. आनी तू निहाळता कितें ती काल्स उबारतना ते हे वस्तू उबारतना आमी निहाळटा नेक्स्ट सांगचें जाल्यार जेजून कितें म्हळें, हें तुमी म्हज्या उडासाक करा, हें तुमी म्हज्या उडासाक करा. आनी एक फावटी ती उतरां आयकत राव आमी काल्स उबारतना जेजूची उतरां ती. आमी मिसाक येता, कुमगार सेवूंक येता, आमची काळीज आनी मन खंयी आसता, कूड मात्र त्या इगर्जेंत आसता. आमी आत्मीक रितीन आमच्या मनांत, आमच्या चिंतनांनी आमी खंयी पावून आसता. जेजूचो उडास आमकां येता गी मिसाक आयिल्ल्या वेळार. ताणें स्पेसिफीक जावन सांगलां हर एक पती. आनी ही शिकोवन कितें आसा, ही शिकोवन जेजू पळयात कितकेशे चिंतून पळयात, भग्यान पावलो नातुल्लो, कोणाची शिकोवणी, भग्यान पावलाची. 12 जाण अपोस्तलां पैकी पौलुस नातुल्लो थंय. तर पवित्रत्म्यान जेजूनच शिकयलें म्हणटा पवित्र भग्यान पावलो 26व्या वचनान की 25व्या वचनान, सोम्यान म्हाका शिकयलें हांव तुमकां सांगता. तो निमाण्या जेवणा वेळार ताणें कूड घेतली, तें पुरात पावलो म्हणटा. तर एवकरिस्त कितलो इम्पॉर्टंट म्हणलें पळया. कित्याक पावलाक एवकरिस्तान पवित्रत्म्यान समजोणी दिली, जेजून समजोणी दिली. कित्याक मस्त इगर्ज्यो घडल्यो भग्यान पावलान. कोरिंथ जावं दी, गलात जावं दी, एफेस जावं दी, कोलोसे घरांक जावं दी, थेसलोनिका घरांक जावं दी, हर एक भशेन इगर्ज्यो केल्ल्यो. तिमोथी, तीत हांकां पुरा नेमक केल्लें, त्या इगर्जेनी मालगड्यांक नेमक केल्लें पावलान. पावलान तांकां एवकरिस्तान शिकयचें आसलें. पावलाक सारकी समजून अशी जाल्ली एवकरिस्तांत. देखूनच पवित्रत्म्यान जेजून पावलाक खुद्द शिकयलें. आनी पावलाक पवित्रत्म्यान कितें शिकयलें तें ताणें आमकां सांगलां. हर एकलो आपली काळजाची अंतस्करणाची झडती करूं. हर एकलो पाऊल म्हणटा कितले पणे आमी खालसिंतले खाता, कितले पटी खालसिंतले पियेता, कितले पटी उंडो खाता, तितले पटी आमी स्वामी जेजू क्रिस्त परत्यान येतासर ताच्या उडासाक आमी करता. भग्यान पाऊल आमकां सांगता. तशें सांगता आसतना जर तर ताच्या जेजूनच म्हज्या उडासाक करा म्हळ्यार आमी जेजूचो उडास करता. उंडो म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड. एक कालसिंतले वायन तो वायन नाही बगार म्हज्या सोम्याचे रगत म्हजे खातीर वारयल्लें. त्या सोम्याक त्या दरबारांच्या रसनाराक, रायांच्या रायाक खंय दवरतो देंवतो. ताचो सॅक्रिफीस, ताचें बलिदान हांव सारकें नियाळटां गी. तितले मात्र न्ही, मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजून कितें म्हणा, जर तर तूं वेदी मुखार येतय बलिदान भेटूंक तुका उडास येता, तुजो भाव या तुजी भयण तुजे विरुद्ध आसा, सोड तुजी काणीक थंय आनी वच पयलें राजी जा आनी उपरांत येवन काणीक भेटय. जर तर तूं एवकरिस्ताक जेजूची कूड आनी रगत सेवूंक वयच्या पयलें तुका उडासाक हाडूंक जाय तुवें कोणाक म्हण दुखयलें गी. तुवें दुखयलें जाल्यार तो भाव तुजे विरुद्ध रागार आसा, ती भयण तुजे विरुद्ध रागार आसा जाल्यार ताचे कडेन तूं राजी जालें गी, तिचे कडेन बोगसाणें मागलें गी, तिचे सांगता मोगान तूं एकवटूंक तयार आसय गी आनी त्या वेळार तूं कूड सेवूंक येतय गी. तेंच्यान तुका कोणें म्हण दुखयलां,
तुझें नांव पाड केलां, तुझें नांव बदनाम केलां, तुका फाटल्यान सुरी घाल्या, तुका अन्याय केला, अनित केला, मोस केला, वंचन केलां, वही तुझ्याच भावान, तुझ्या बहिणीन, तुझ्याच घोवान, या तुझ्या आनी कोणीय मनी असून पुरो बापाय आवय कोण तुझे मोगाचे इश्ट न्ही. तांकां तुवें बक्षिलें गी. बक्षूं ना जाल्यार तूं कुंभार सेवंक योग्य गी. कुंभार सेवचे असून ते आमचे बापा मागण्या सयत म्हणून तूं योग्य गी. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां रोज म्हणटाय जाल्यार ते मागणे म्हणून बक्षी नासतना ते मागणे म्हणून योग्य गी. तुवें आनेकल्याक बक्षूं ना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, तुमी जर तर तुमकां दुखयल्ल्यांक बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षूंचो ना. तुजी पातकां तुका तशींच उरतात न्हय गी. तूं कुंभार जावन आसूंक पुरो, पूण तुजे भाताक तुका उरले न्हय गी जर तर तूं बक्षिना जाल्यार. त्या ओपारी बक्षाणे दिनांतल्या 11 विशयांतल्या ओपारीन जेजू कितें म्हणटा, बक्षाणे दिल्लें त्या मनशाक, तर माफी केल्लें, पूण केदां तो भायर वचून आपणाक 100 रुपया देवाक बक्षूं ना, ताका गळो चिडिलो, ताका जेलान घालयलें, आनी फाटीं आपोवन हांवें केल्ल्या बरी तुवें ताका करूंक जावना. परत्यान ताचें सगळें माफी केल्लें बक्षाणें कितें केलें, रद्द केलें. रद्द केलें. परत्यान ताका जेलांत घालयलें. देवाक तो अधिकार आसा. तुझे बक्षाणें तुका मेळयचें जाल्यार तुवें तुका दुखयल्ल्यांक बक्षूंक आसा. आनी तशें आसतना हांव मागूंक सयत शकना. हांव कुंभार सेवंक योग्य गी. कितलीं जाणां आमी मोगाचें न्हू हांव पळयतां, काजार जावन 1 म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयन्या भितर शुल्लक ल्हान ल्हान संगतीक घोवाच्या घरांतल्यान भायर येतात, फाटीं येतात, आवय घरा रावतात, बक्षिनात त्या घोवाक, फाटीं वचिनात घोवाचो काजारी सॅक्रामेंटाचो तो बेस पाळिनात, घोवाचो 1 वटेन राविनात. त्या काजार जाल्यार तुमी ह्या फुडाय दोग न्हय, तुमी एक कुडीन मनान आत्म्यान तुमी एक. तशें आसतना त्या घोवातान वेगळें जावन येवन कुंभार कितलीं जाणां सेवतात न्हय गी. कितलीं जाणां गजाली गजाली पातकां बसून येवन कितलीं जाणां बक्षांतल्या परिस्थितींत बक्षाण्या तांकां राजी जावंक आसा. बक्षी नासतना भावाक, भयणीक, आवयक, बापयक, घोवाक, भुरग्यांक, स्वता भुरग्यांक बक्षी नासतना येवन कुंभार सेवतो न्हय गी आमी. योग्य गी आमी सेवूंक. आमच्या त्या मिसाचें बलिदान आमकां उपकारता गी. कितलीं जालीं वरां, वेळ जावन येयलो, जालें ओडना. मोगाचें न्हू आमी राजी जावंय नासतना कुंभार सेवूंक ना, आमी योग्य न्हय. उपरांत सांगचें जाल्यार आमचेच भितर आमी सोदना करूंक आसा. म्हाका हांव समजून काडूंक आसा. पिकणदार म्हणटा ग्रीकाचो लोक तांचे एक मान्य प्रॉवर्ब आसा की गात आसा की मनशा तुकाच तूं पयलें जाणा जा. आनी हो शिकवणदार म्हणटा आमी केरळ आमकांच जाणा जावंक दुसऱ्यांचे पळय नासता. तुका दुसऱ्या विचारून गोत्तो पुरो, तो कितल्या पातकांत आसा, तो कितल्यांक आसा, तुका गोत्तो सूंक पुरो. तें पुरा सोड, पयलें तुका पळय. तूं कितल्या गुन्यांत बुडलय पळय. तूं खंयच्या परिस्थितींत आसाय पळय. केदां आमी म्हाकाच पळोवंक सुरू करता. म्हजें मेळेपण, म्हजें बुरशेपण, म्हजें कपटीपण, म्हजें आर्येकी दिसून येवंक सुरू जाता. केदां हांव खालतो जावंक सुरू जाता. हांव कितल्या गुन्यांत आसा. म्हाका सोम्याची गरज आसा. म्हाका म्हाज्या जेजूची गरज आसा. जेजू म्हाका बचाव कर. जेजू म्हाका सुटका दी. केदां त्या वेळार आमी जेजू कडेन आमचे सगळे पाताळ पळोवन काणयोन जेजू हांव पातकी. त्या सुंकागारा बरी सोम्या हांव एक पातकी म्हज्या पातक्याची काकूट कर. तुका कशें पोरना सोदल्यांत तो याजक देव फाटोवन म्हणटात त्या दिसा
श्रेष्ठ याजक मात्र तांब्या भितर अतिश्रेष्ठ अतिपवित्र स्थाना भितर वतालो त्या वेळेच्या पहिले सगळे म्हणत त्यांच्या इस्रायल परदेशी पक्का त्या बोकड्याचेर माथ्यार हात धरून ती पदकां उचारून त्या शेळयेक लेविटिकस चॅप्टर 16 वर्स 22 मागीर वाचा लेविटिकस चॅप्टर 16 वर्स 22 मागीर वाचा त्या शेळयेचेर माथ्याचेर हात धरून त्या शेळयेचेर पदकां उचारून धाडताले म्हळ्यार ती शेळी आपले आमची सगळ्यांची पदकां काडून वेता म्हणल्यार तांचे भावार्थ जावन आता नव्या सल्ल्यान ते देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजू जावन आसा ताच्या माथ्याचेर तुवें हात धरून तुजे पाताक उचारूंक आसा सिक्रेटली तुवें सांगूंक आसा जेजू हांव पातकी कळयेन पातकां केल्यांत बक्षी म्हाका सांगूंक आसा आनी कशें ती शेळी नापेंच वेताळ जावन वेताळी त्या अरण्यांत दिसना मत राती दिसना तेदा तो घेवन गेल्लो मनीस पाटी येतलो तशें जेजू देवाच्या शेळयेन तुजी सर पातकां आपणाचेर घेतल्यांत आता म्हाका संपूर्ण तरान म्हज्या पातकांचे भक्षण लाभलां आता म्हाका संपूर्ण तरान सुट्टा लाभला म्हणल्यार तुज्या अंतस्करणांत जाल्ल्या शिवाय तो संतोष तुका उमाळना जाल्यार आता हांव मेत्र जालां हय आता हांव देवाचो पूत जालां म्हाका जेजून राजी केलां बापा सुरवें म्हणलो तो अनुभव तुका जाल्ल्या शिवाय तुवें ती कूड आनी रगत सेवूंक तूं येवची जेजू कडेन पाताक वचून मस्तपणे आम्ही झडती करता हेरांची तुका दिसूंक पुरो तो मिसाक येयलें थंय तो भाव बसला ती बहीण बसला ताचें जिवीत तुका गोत्ता तुवें ताका ताणें केल्लीं कामां पळयलीं ताच्या बिझनसांत तो कितलो मोस करता तुका गोत्त आसा ताच्या काजारी जिवितांत तो कितलो अनैतीक संबंधान जिवन आसा या आनी कितें पुरा तुका गोत्त आसा झडती करिनाका एवकरिस्तांत आयिल्ल्या तूं अनेकल्याक पळयनाका अनेकल्याची झडती करिनाका तें कितल्या गुंडाळ्यांत आसा तो कितल्या गुंडाळ्यांत आसा तो कसो जियेता वो कसो जियेता तुका नाका तूं हेरांची झडती करनाका तुजी झडती जायना तूं एवकरिस्तांत आयलय तूं हेरांची झडती करतना सोमी तुजी झडती करता तुमकां सेगोंक आमी योग्य की कितले परी आमी हें करता दिसाक आयिल्ल्या कडेन दुसऱ्यांक पळयता तांचें जिवीत पळयता तांचे विचार मोठी चिंत उतरांनी सांगिना आसूंक पुरो मोतींच समे चिंतलें तुज्या सोम्याक गोत्त ना गे कीर्तन म्हणटाची न्हय वाचूंक न्हय गे तुवें तूं उठ्ठाना उठ्ठाय गी बसताय गी खाताय गी जेवताय गी तूं कितें चिंतय कितें उलयतय तुवें चिंतच्या पयलें तें तुज्या देवाक गोत्त आसा न्हय गे तुवें एकूच हार उच्चारच्या पयलें तुज्या देवाक गोत्त आसा न्हय गे तुवें एवकरिस्ताक येवन तूं हेरांची झडती करतना तुजो देव तुजी झडती करिना गे आनी तूं योग्य गी सेवूंक ताची कूड मोगाचो न्हू वेळ जालो 11 जालीं वरां पळय मोगाचो न्हू आमी जाणा जावया पवित्रपणा बगार आमचें हर एक दिसाचें बलिदान आमी करची मागणी आमी करचे उपास आमी करचे दान धर्म हर एक मेळिल्ले जातात बस्त जातात देवाक तुज्या कांटाळ्याचे त्यो जातात त्या देखून आमी मुखार आमी मिसाक वयता आसतना जाणा जावन दिसता हांव कितें करूंक वयताच आसा कितें सेवूंक वयताच आसा तें तुजें पवित्रपण हांगा काळजांत आसलें तुजें मोग ह्या काळजांत आसलें तुजी कृपा ह्या काळजांत आसलें पवित्र मोग आनी कृपेन भरून त्या सोम्याची कूड आनी रगत तुवें सेवूंक तुजें तें सेवूंक योग्य जायतें अशें एवकरिस्तांत वांटेलें जाल्ल्या वेळार आमचें जिवीत हर एक दीस आमी हर एक हप्ते आमची अंतस्करणाची झडती करता आसतना आमचें थंय पवित्रपण वाडत वता आतकां जावंक सुरू जातात आज घर करचें बंद जाता राग करचें बंद जाता मोसोर करचें बंद जाता जिवीत त्या भांगारान कशें उज्यान जाल्ल्यान भांगार नितळ जाता हर एक फावटी हें तूं करूंक सुरू केल्ल्या वेळार
तुझें जिवीत पवित्रपणाचें जाता. तुवें कुंगार चलत आसतना जाणा जावन चलत आसतना जेजूच्या कुडयेन रक्ता विरुद्ध तूं गुन्यांवकार जायनाय, पाताक आदारिनाय. आनी अशें तुवें करची मागणी, तुवें करचें उपास, तुवें करचें दान धर्म हर एकी देवाक मानवतात. कोणाकी नाका मानवचें. हें काळीज म्हणल्यार तुज्या आल्तारीचेर तुजें बलिदान भेटय, तें देवाक मानवता. हें काळीज पवित्र आल्तारी जाता. तूं जेजू सांगता तुमचो एक वेदी जाता. जेजू वेदी जालो, जेजूच श्रेष्ठ याजक जालो, जेजूच बलिदान जालो. तशें तूं जेजूच्या एकवटान जेजू सांगता वेदी जाता, याजक जाता, बलिदान जाता. You will be a priest along with Jesus. You will be an altar along with Jesus. And you yourself will be a sacrifice, eternal, holy, and everlasting sacrifice along with Jesus. तुमचं जेजू सांगता एक जिवंत बलिदान जाता, एक पवित्र बलिदान जाता, एक सात्विक बलिदान जाता, एक सुगंध बलिदान जाता. तो सुगंध देवाक परमळू वयर वेता, देवाक मानवता. हे म्हजें तुजें जिवीत जावं दी मोगाच्या बाबयणी. जेजू खातीर, जेजून वारयल्ल्या म्हज्या खातीर वारयल्ल्या रक्ता खातीर देव बाप असलें हांवें आनी तुमी एवकरिस्तांत वांटेले जावंक कृपा फाव करून दी. बापाचे, पुताचे, पवित्र नावी. आमेन. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें देव करूं. बरें ब्रदर. करूं प्रेज द ब्रदर लॉर्ड. तुमकां. तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी सदांच मागता. मागा गरजेचें तें खंडीत मागता ब्रदर. प्रेज द हांवें लॉर्ड. तुमचे खातीर, तुमच्या हर एकल्यां खातीर मागता. मागलां हांवें विशेष तरान काकूच्या तेरसा मार्फत तुमचे खातीर मागलां. त्रिएक देवाच्या तेरसा मार्फत तुमकां पवित्रत्वाचें देणें मोडावपान मेळचे खातीर मागलां. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. ब्रदर आयचे फिफ्थ पॉइंट तुम्ही दिले, पवित्रपणा शिवाय आम्ही येवकरिस्तांत भाग घेवंक योग्य नाही. क्रिस्ताची कूड तशें न्ही बहिणी. म्हाका सारकें कळोंक ना. आयचे पांचवो पॉइंट, पवित्रपणा बगार आमी करचे हर एक पवित्र करण्यो मेळ्यो जाता. पवित्रपणा बगार आमी करच्यो हर एक पवित्र करण्यो म्हळ्यार मिसाचे बलिदान या तेर्स, काकवटीचे तेर्स, कितें पवित्र करण्यो आमी करता. पवित्रपणा बगार केल्ल्या वेळार त्यो अपवित्र जातात, त्यो मेळ्या जातात, ते डिफायल जातात, पॉल्युटेड जातात. कळ्ळें? समजलें? पवित्रपणा बगार आमी करच्यो सर करण्यो अपवित्र जातात, मेळ्यो जातात, बस्ट जातात. ओके? येस ब्रदर. थँक्यू. समजलें न्ही? ओके. होय ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. थँक्यू. मुखल्या हप्त्या 11 पॉइंट आमी आयकता. जायत मुखल्या हप्त्या आमी 11 पॉइंट आयकता. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.